साखळी नगरपालिकेच्या वतीन या फिश मार्केटच्या याच्या फाउंडेशन स्टोराच्या कार्यक्रमात आमच्या बरोबर आमचे नगराध्यक्ष पाटील सगळ्यात पहिली पाडव्याच्यो सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा. सुखाच्या समृद्धीच्या आणि आरोग्यदायी वचूं. साखळी म्युनिसिपालिटीत विविध प्रकल्प हे सुरू करता असताना त्याची पायाभरणी करता असताना खूप खोस भोगता की वेगवेगळे प्रकल्प आम्ही सुरुवात करता. आयदर म्युनिसिपालिटीच्या फंडात असताना किंवा गव्हर्नमेंटाच्या फंडातल्यान असे विविध प्रकल्प हे साखळीत सुरू करपाचे आसा. आयज वो फिश मार्केट जालो त्याचं एक्सटेन्शन मार्केट हे आणि एडिशनल जातले. कालूच जावे इन्स्ट्रक्शन दिलं त्याप्रमाणे काडा मार्केट हे खूप तेंपान तुमच्याकडे हँडओव्हर जातले आणि ते काडा मार्केटूय बी म्युनिसिपालिटीचे मार्केट जातले. जेणेकरून एडिशनल इन फ्युचर ते डेव्हलपमेंट करपाचें आसत किंवा बाकीचो त्याचो विचार जातलो. फुडें बांदिल्ले 10-15 वर्सां पयलीं ते मार्केट लिकेज जावपाक लागला. तेकाय रिनोवेशन्स आनी मेजर रिपेअर्सची गरज आसा. तोय प्लॅन हातात घेवपाक सांगला. आयज म्हाका दिसता वार्ड नंबर 1 वेरियस डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट हाजें इनॉग्रेशन आसा ते वेवस्थीत डेव्हलपमेंट जातलें. त्यान भायर आमचो फ्रॉम होंडा टू हॉस्पिटल आणि फ्रॉम बस स्टँड टू शिवाजी पुतळा हे दोनूय बेगीनात बेगीन टेंडर जातले. टेंडर जाल्ल्या कारणान हांव तर मागता की सगळ्या समेस्त साखळेकारांनी सहकार्य करीत जाल्यार विदीन 1 इयर आमी हे दोनूय एक्सटेन्शन ब्युटिफिकेशन आमी जाका म्हणटा नांव आत्तां आमकां साखळेच्या ब्युटिफिकेशनाचेर काम करपाची गरज आसा. कारण ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट सगळे कंप्लीट जाला बट ते ब्युटिफिकेशन जर करतले आसत जाल्यार साखळेच्या लोकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आसा. हे दोनूय रस्ते जर आमी ब्युटिफूल करून दाखयले आसत जाल्यार ऑटोमॅटिकली फुडले फ्रॉम हॉस्पिटल टू ब्रिज हो जो एक्सपान्शन उरता तोय आमकां करप शक्य जातलें. आयज म्युनिसिपालिटीचे चेअरपर्सन आणि कावन्सिलर सगळीं जाणां खूब बरें काम करता. लोकांचें सहकार्य मेळटा म्हणून हे करप शक्य जाता. अशाच पद्दतीचो सहकार्य मोग हो सदोदीत आसूनी इतकें तुमच्या लागीं मागता. आणि परत एकदा ह्या आयच्या प्रोजेक्टाच्या ह्या फाउंडेशन स्टोनाच्या निमित्तान हांगासर ह्या ल्हानशा कार्यक्रमाक सगळे जाण आयले. साखळी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साखळी सिटीत आमचो साखळी फोर्ट आसा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या अंडर तो रिनोवेट करपाक घेतलो. ताजो रिव्यू घेवपा खातीर म्हणून हांव आयिल्लो. इट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द काम ताजें पुराय जालां. ऑक्टोबर म्हयन्या पर्यंत पुराय जातलो. कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज मोर दॅन 2 crores of rupees ताजी कॉस्ट आसा. म्हाका ते एक ब्युटिफूल आर्कोलॉजिकल सायट आमच्या साखळेंत आमी डेव्हलप करपाक शकतले. जेणे करून इन फ्युचर इट इज एन आर्कोलॉजिकल फोर्ट कम म्युजियम अशा पद्दतीन तो एस्टाब्लीश करता. साखळेकारां खातीर आनी साखळेत येवपी सगळे टुरिस्टांच्या खातीर दीस वील बी द युनीक प्लेस. प्रत्येकान येवन पळय सारकी आसतली. साखळी म्युनिसिपालिटी ह्याच्या सहकार्यान जाता तितके बेगीन हे आमी डेव्हलप करता. स्टार फॉर अस आणि खरें स्टार जायत जाल्यार खंय स्वताक बंद करचें पडटा. ते बंद जाता पण सध्या तेंच्यांनी चंगाची भुमिका घेतल्या. ते आपूण जळटात भितरसून पण आमकां साखळीक इल्युमिनेट करत आसा. आणि हांव कांयच उलयना कारण सध्या न्ही दोतोरान अशें सेटअप करून घेतला की वी हॅव टू बी रातचे सुद्दां मनांच्यान एक्टिवली विचार करचे पडटा की वॉट नेक्स्ट बिकॉज तेंच्यांनी इतली आमचे कडेन उपलब्धी करून घेतल्या. he has become really a golden man of the year. Next 25 years दोतोरान जोपर्यंत सांगना की पुरो तोपर्यंत दोतोराच्या फाटल्यान साखळेकार तरी रावतले काय ना. दोतोरान फक्त आमकां आशिर्वाद दिला. आता फक्त दोतोराक टायम फक्त आमकां दिवपाक मेळना पण तेतले तेतून सुद्दां कितें आसत जाल्यार दोतोर स्वता पर्सनल फोन करतात फॉलोअप घेतात खंय पावला कितें पावला. आणि फक्त आयज तुमकां सांगता सीएम पद आमच्या कडेन आसा म्हणून कितली सुटसुटीत कामां जाता पळय ते त्या खुर्चीचेर बसतकूच कळटा सगळ्यांक. किंवा आमी थंयसर इलेक्टेड कावन्सिलर आसतकूच पयलींच्या कावन्सिलरांक अनुभव आसतलो प्रवीण भाई सांगताले ते सुद्दां एप्रिशिएट करता की खरीच कामां बरी चल्ल्या. फक्त तुम्ही साथ दिवपाक जाय. तुमच्या नवीन नवीन आयडियाज येवपाक जाय आणि भिवपाची कांयच गरज ना. म्हणटात तशें फक्त विश दिवप आणि दोतोर आमकां सगळें परिपूर्ण करून दितले. आणि त्यांच्यानी तर काल म्हटला वयम कितें 105 म्हाका ते दोतोर कळना तुवें कितें म्हटलें तर हेतून म्हणजे कौरवांची आणि महाभारतातली दाखयतना कौरव आणि पांडव कोण शत्रू येत जाल्यार खंय 105 दाखयताले आनी आपूण स्ट्रेंथ दाखयता. तशेंच दोतोरान तर साखेन आमी वयमूच म्हटल्या सगळ्यांक. सो कोणूच ऑपोजिशन ना कांय ना. आमकां स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन आसा. सगळ्यांची कामां कितें आसा ती करपाची. कसलेच ग्रिव्हन्सीस दवरपाचे ना. नो डिफरन्सिएशन. आणि आमी म्हाका दिसता त्याच लेवलचेर काम करता. तुमचें सुद्दां कितें एज अ कावन्सिलर आमी किंवा चेअरपर्सन हांव बसतना म्हाज्या टेनर कितें जर आमचें सुद्दां कमीपण जाता जाल्यार तुमी डायरेक्ट सीएमा कडेन आमच्यो कंप्लेनी वचून करूं शकता. आमी तुमकां ओपन दिता कारण दोतोरान आमकां तितलें स्ट्रिक्ट दवरला की तुमी आज आमी तुमकां जी बसयला दोतोर इतले बिजी असल्या कारणान वी आर जस्ट एक्सटेन्शन ऑफ एमएलएस हियर की तांचे कितें हात आमी जावन आमी कामां करता. सो आमचें कितें चुकलां जाल्यार आमचे बडयो बसता. सो आमी तितलो कंडक्ट आनी आमचो नेचर सुद्दां ताळतंत्र दवरून केलेले आसा. इतले दोतोरान आमकां स्ट्रिक्ट सांगलेलें आसा. आणि 24 hours
सदांच म्हाका खबर ना दोतोराच्या फाटल्यान ते एनर्जी खंयची. जी बिल्डिंग जातली ती ग्राउंड फ्लोर शेड जातली. इट विल बी ओपन शेड. तितून टोटल 40 वेंडर्स खातीर बसपाक ती प्लॅटफॉर्म ग्राउंड प्लस 1 काय ग्राउंड ओनली ग्राउंड सो 40 वेंडर्स हांगा बसतले जे फिश वेंडर्स उरले आनी टोटल 8 शॉप्स आसा 8 स्टॉल. दोज विल बी फॉर चिकन आनी मटन स्टॉल दोनी मेळून आसा. सो ऑल दो स्टॉल वॉज द प्रोजेक्ट आहा तो फर्स्ट फेसीन जातलो आमचो. सो सेकंड कॉस्ट किती प्रोजेक्ट टोटल 2.5 crores आसा प्रोजेक्ट. 10 जर भाजी विकली वयता आनी त्याचोच परिणाम म्हणजे हय 2 पूल आता रस्त्याची मातशी आमकां अडचण जाता ती बी सॉल्व जातली. आनी आमच्या सिद्धी तुमकां खबर आसा डायनेमीक कशें आमी इतके दीस हांगा रोड करतले म्हणून ते देसायां कडेन कॉन्टॅक्ट करीत आसले आमकां जागो दिवचो पण सिद्धीन जवळ जवळ त्याचो सोल्युशन हाडले लागीं की तो थंय बी रोड अप्रोच रोड जाल्या नंतर आमकां बाजारान कंजेशन जावचें ना वाहतूकूय अडचण येवची ना आनी वाहतूक सुरळीत जातली. लोकूय घोळटले मार्केटूय दुसरो प्रोजेक्ट हे येतल्या त्या मार्केटाकूय लोकांक भरघोस वेंडरांक सुद्दां बसपाक कोणाक जागो आसा जळी मळी बसपाची गरज ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.